आयतारा पारोडा वाठारात ग्रामसभा जाली. पारोडा वाठारात बेकायदेशीरपणा वाडत आशिल्ल्यान ग्रामसभेत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. पावसाच्या दिसांनी पारोडा पूल दर वर्सा व्हांवता. गावात हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाता. लोकांनी बांदिल्ल्या राखणे वण्टीक लागून अश्यो आडमेळी येवपाक शकता. अश्यो बांदावळी मोडपाचे आदेश जारी करचे अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. तशेंच पारोडा बेकायदेशीरपणा चल्ला आनी पंचायत कसलीच कारवाय करिनात असो आरोप थळाव्यांनी केलो. आदल्या सरपंचान घरां ना तांकां सुद्दां लेगीत घर क्रमांक दिला, NOC दिला. इतले फ्रॉड पारोड्या जाला ताजी दखल पंचायत आनी आमदारान घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. आमचे ग्रामसभा ते म्हाका जोडला काम आमकां हाडपाक जाय तें हांवें सगळें जाल्लें आनी तेंचे कडल्यान आमी रिक्वेस्ट केली तांकां तुमकां कितें दिसता इलिगल तें चालू दवरपाचें काय बंद दवरपाचें डिसिजन घेवपाचें. मागीर लोकांनी सांगलें थोडे पॉयंट दिले आमच्या तेंची मागणी आहा त्यो आमी आतां 8 दिसांनी आमी तांकां आश्वासन केलें दिलां की तेंचे पॉयंट आसा ते आमी फुडें व्हरतलीं आनी जें कितें आमकां हें जाता वोटींग जाता कितें जाता तें आमकां प्रॉब्लेम जाता बरोबर सगळ्यांक जाता. पावसाक खूब त्रास जाता इस्कॉला भुरग्यांक त्रास जाता प्लस सगळे हायवे जाल्ल्यान सगळ्यांक त्रास जाता. लोकां दोतोरागेर सुद्दां वचपाक मेळना इस्कॉला भुरग्यां सुद्दां इस्कॉल एटेंड करपाक मेळना. एग्जाम आसा कितें आसता तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना ही दुर्गा बांदली कोणें आनी कितें करतलो तें बंद जाल्लें सगळें उदक खंय वयतलें गांवां पडटा आनी दीस मागीर वाडटलें म्हणून आमकां तें हांवें लोकां मदें हाडलें आनी तुमी कितें म्हणटा सांगा हेजें कितें एक्शन घेवपाचें. लोकांक सांगता आमी आतां कायदेशीर एक्शन कायदेशीर करतलीं. तेजे मुखार अशें जावपा दिवपा ना की कोणें पंचायती सांगूं शिवाय आमकां कांय सांगलें नासलें तें तेजे मुखार आमकां तें घेवचें ना. म्हणजे सांग जेन्ना लोक आमच्या मुखार येता तेन्ना आमकां कळटा न्हू तरी जाता आनी आमी पळयलां स्वता दोळ्यांनी आमच्या बाजारां वचपाक मेळना. भुरग्यांक आमी इतली त्रास जाता लोक बाजारां वयता सोड भुरग्यां आसा तरी आमकां तें करपाक जाय कित्याक लोकांक हाडोवपाक जाय नाजाल्यार भुरग्यांक एड्युकेशन मार पडटा न्ही मार न्हू आतां तेका लागून आमी आतां डिसिजन घेतलें. आयज आमगेली ग्रामसभा जाली स्पेशल ज्यो पारोडा इलिगलिटीज जाताय तेका लागून आनी चडूय इलिगलिटीज जालो आहाय. नो डेव्हलपमेंट झोन गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केलो आहाय. पंचायती नोटीस येवन पासून ही पंचायत कांय एक्शन घेयना सारकी. तेका लागून आयज जायते इश्यू रेज जाले. सो हांव रिक्वेस्ट कोतां पारोडा पंचायती कडेन जे एक सरपंच आसलो चोय जेणें गोरानाय तेम पासून तेणें नंबर दिल्याय NOC दिल्याय हितू फ्रॉड जालो आहा हिंगा पारोडा पंचायतीक तें आमी आयज नोटिसां हाडून दिलां. आनीक हांव आमगे पंचायती रिक्वेस्ट कोतां की तेणी हें जें कितें आहा तें आयज आमगे डिस्कस जालें तें आमदारा धाडणीचें आमगेलो लिडर ऑफ ओपोजिशन आहा बाब इवरी आलेमांव तेणें धाडणीचें आनीक नेक्स्ट एसेंब्लीक जी आतां एसेंब्ली येता ते एसेंब्लीक तेणें रेज करचे इश्यू आनीक आमकां न्याय दिवचो. आनीक हें पारोडा जें एग्रीकल्चर लँड जालो आहा आख्खें एग्रीकल्चर लँड नॉन डेव्हलपमेंट झोन आनीक जें न्हंयचे जें इलिगल कन्स्ट्रक्शन येताय शेत पुरयताय मॅसिव डिस्ट्रक्शन हिंग जालो आहा आनी पंचायतीन मिसयूज ऑफ पावर म्हणटा फ्रॉड केलो आहा. ह्या फ्रॉडाचेर इन्क्वायरी जावची आनीक आमगे आतां नेक्स्ट मिटींग जातली तेदोन आमी डिमांड कोताय नेक्स्ट मिटिंगे म्हळ्यार आमचे बोगलेन तेणी जें कितें जालां तेजी इन्क्वायरी कोण तेणी दवरची ना जाल्यार आमी 100% हेजेर एक इन्क्वायरी कमिटी हें कोतले आनीक आमी तेजेर एक्शन घेवपाक लागले. दोन आमकां पंचायती लेटर येयली एक लोकांचे 128 लोकांले पंचायती हें येयल्या इलिगल कंपाउंड वॉल काडून तेजें डिस्कशन जालें आनी तेज भायर आनी एक आसा आनी ते दोनूय घेयले दोनूय शोकाक नोटीस काडपाक रेजोल्युशन घेयलें आनी हें केलें. पूण तेज भायर आनी एक पॉयंट इश्यू जालो तो काडप की विदावट कोणालें घरून आसतना तेका नंबर तो सेक्रेटरीन दिल खंय लास्ट आतां टर्म 4 जाल्यार दुसरी पंचायत जाल्यार पयलीं आनी सरपंच तेणी आनी लास्ट 2/2 एक केला कनेक्शन दिलें. सो लोकांक हांव कितें म्हणा लोकांक घरांक लायट मेळना घर आसल्यार हें दिना उदक दिना आनी लास्ट तुमी चोयताले लास्ट 25 years पंचायत हांव चलयतालो म्हज्या अंडर आसलेलो. सो हेसो केन्ना हुंच्या सरपंचान केन्नाच कोणालें इलिगल नंबर दिलो नाय.
घर आसपा जाय घर आसपा जाय तें काम कोणाक हेल्प केलां कोण एक दोग जाण भाव आसाय सेपरेट एक घर काडपाक तेंकां हेल्प केलां कित्याक सगळे कडेन जायना थोडे मागीर बँड जावचे पडटा एक युनेस्को पूण विदावट घरान कोणाक दिना अशी आनी ही सरपंच आनी आतां लास्ट आतां सगळे रिकॉर्ड काडचोचे तुमी आनी हांव म्हाका जाता कोडे MLA इडी कोडे हे इलिगल पड तुगे त्या मनशान केलां न्हू तेजेर एक्शन घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.